बीजेपी सोडून काँग्रेसीत गेल्ल्यान बीजेपी सरकार आपला सूड घेवंक सोदता म्हणून दिगंबर कामतीन हायकोर्टात आर्ग्युमेंट घाला। दिगंबराच्या अटकपूर्व जामिनाक क्रायम ब्रांचीन दिल्ल्या आव्हान याचिकेचेर हायकोर्टात सध्या सुनावणी चल्ल्या। बीजेपीचो इगोचो प्रश्न जाला, ताका लागून आपूण 2 दीस तरी कादयेंत पडिल्लो तांकां जाय म्हूण दिगंबराचो आर्ग्युमेंट। क्रायम ब्रांचीन आरोपपत्र तयार केलां, आतां आनी दिगंबराची कादयेंत चवकशेची गरज ना म्हूण ताच्या आदोगादान आर्ग्युमेंट घालो। क्रायम ब्रांचीन दिगंबराच्या अटकपूर्व जामिना आड घाल्ले आव्हान याचिकेचेर बुधवाराय सुनावणी सोंपली ना। जायकालाज केशीत दिगंबरा आड ठोस आनी थेट पुरावे नात। दिगंबर बीजेपी सोडून काँग्रेसीत गेल्ल्यान बीजेपी सुडाचें राजकारण करता म्हूण दिगंबराचो दावो। क्रायम ब्रांचीक दिगंबराक 1-2 दिसां खातीर तरी जेलीन घालपाचो आसा। दिगंबराक जेलीत घाल्यार ताचो समाजात आनी राजकीय मळार स्टेटस देंवतलो आनी बीजेपीचो इगो सातिस्फेत जातलो म्हूण दिगंबराच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट। क्रायम ब्रांचीन सोमारा ट्रायल कोर्टात आरोपपत्र घालपाची तयारी केल्या। चार्जशीट घालप म्हळ्यार प्रकरणाची चवकशी पुराय। अशा परिस्थितीत आरोपीची कस्टडीची गरज ना म्हूण दिगंबराच्या आदोगादान कोर्टाक सांगले। आर्ग्युमेंट बुधवाराय सोंपलेच नात। इतले मजगतीं मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थर डिसिल्वाची बुधवारा क्रायम ब्रांचीत परत 2 वरां चवकशी जाली। तुका दिसता बीजेपी गव्हर्नमेंट तुका प्रेशरायज करना तर ना इनफॅक्ट बीजेपी गव्हर्नमेंट ऑलवेज हेल्प मी। जायकालाज प्रकरणात क्रायम ब्रांच आर्थुरा आडय आरोपपत्र घालपाची शक्यता न्हयकारू नजो म्हूण सुत्रां सांगतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। एखाद्या संघटनेचो एखादो मनीस वायट आसलो म्हूण संघटनाच वायट अशें म्हणपाक जायना। संघटनेचो उद्देश वायट आसल्यार त्या संघटनेचेर बंदी घालपा विशीं विचार करूं येता। गोंयच्या सनातनाचेर तशें हरकत घेवपा सारकें कांयच ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान क्लीन चीट दिल्या। मिडियान ताका सनातन बंदीचेर विचारिल्लें। गोंय सरकारान मुथालिकाचेर बंदी घाल्या, राम सेनेचेर न्ही, हेंय पार्सेकारान स्पश्ट केलें। एका व्यक्तीन एक गजाल केली किंवा एका व्यक्तीचेर एखादो आरोप आसा जाल्यार ती व्यक्ती त्या संघटनेचो खंयच्या तरी मेंबर आसता म्हणून संघटनेचेर आख्ख्या त्याचो संघटनेचेर बॅन घालप हे योग्य नसता। आता ऑर्गनायझेशन एज सच जर प्लॅन केल्ले आसात ऑर्गनायझेशनान जाल्यार निश्चितपणे ऑर्गनायझेशन विल बी एट फॉल्ट आणि ऑर्गनायझेशना कडेन ताचो हे वता। मुख्यमंत्री सनातनाक क्लीन चीट दिता म्हूण काँग्रेसीन ताका हरकत घेतली। आणि प्रश्न असो उद्भवता की देशाची इंटेग्रिटी, देशाची सुरक्षा आणि देशाची आमच्या सॉव्हरेनिटी इम्पॉर्टंट काय हे असल्यो गजाली आणि असल्यो संस्था हे सरकाराक इम्पॉर्टंट। एक टेररिस्ट कॅम्प तांचो रामनाथी फोंड्या आसा तो इमिजिएटली गव्हर्नमेंटान शटडावन करचो। सनातन संस्थेचे जे फंडिंगाचो सोर्स आसा तो सोर्स एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट किंवा प्रॉपर खंयची इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी आसा ताचे मार्फत ताची चवकशी करची। ऑलरेडी मुख्यमंत्र्याक तशेंच देशाचे प्रधानमंत्र्याक आनी देशाचे गृहमंत्र्याक एक पत्र बरयलां आनी मागणी केल्या की सनातन संस्था इमिजिएटली आतंकवादी संघटना म्हणून डिक्लेअर करची। इतले मजगती पानसरे हत्या केशीत महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केल्ल्या सनातनाच्या समीर गायकवाडाची पुलीस कस्टडी कोर्टान 3 दिसांनी वाडयल्या। 26 तारखेमेरेन तो कस्टडीन आसतलो। पुलीस म्हणटात गायकवाड चवकशेत सहकार्य करिना। गायकवाडाचो आदोगाद म्हणटा मिडिया रिपोर्टावेल्यान चवकशी चल्ल्या, पुलिसांकडेन पुरावेच नात। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। कुळमूणकार कायद्यांत केल्ल्यो सगळ्यो दुरुस्त्यो सरकारान फाटीं घेवच्यो। सरकारान ह्या कायद्यांत दुरुस्ती करून वर्स जालें। त्या दिसा निमतान गोंयच्या कुळमूणकाराच्या आवाजान पणजेन निशेध सभा घेतली। सरकारान कायद्यांतल्यो 2 दुरुस्त्यो फाटीं घेतल्यात, उरिल्ल्योय फाटीं घेवच्यो म्हूण संघटना मागता। आता 1 वर्स जाल्ले आसा, सरकार काय ते पूर्ण फाटीं घेवपाचे विचार करनात, पण आमचे म्हणणे आसा की हे ताबडतोब फाटीं घेवपाकूच जाय। ना जाल्यार आमी लोकांक आव्हान करतात की हेचे फुडें जे इलेक्शन जातले त्या वेळार हे शेतकरी आपलो जो कितें हे आसात राग आसा तो दाखोवन दितले। आमचें म्हणणें आशिल्लें की जो पयलींचो कायद्या प्रमाणे आसात, जो मूळ कुळाची सर्वे करप, इंडेक्स तयार करप आणि तांचो मालकी हक्क तांकां दिवप। ज्या वेळार 76 रुला प्रमाणे जी जमीन 40 पैशांनी 25 पैशांचो रूट ठरयल्लो आसा त्याच प्रमाणे आमचे मालकी हक्क आमकां मेळपाक जाय, आमची संद आमकां मेळपाक जाय। घेऊ एक विराम।